आमी बोरवाशाचे यात्रेकार जावं दोयाळ काळजाचे दुसऱ्यांक बोगसूंक पेकूंक मनशापण दिवंक समाजान एकामेका आदाराक पावूंक असल्या गुणांचे क्रिस्तांव जावच्याक जेजू आमकां आपयता. तर जेजूची परिक्षा करूंक जेजू कोसाक लावूंक एक धर्मशास्त्री जेजू थंय विचारता, सासणीक जिवीत जिवंक हांवें कितें करूंक जाय? जेजू ताका म्हणटा, समोर्तीन कितें बरयल्लें आसा? कित्याक तो धर्मशास्त्री, कायद्याचो आदवोगाद. ताणें ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग करूंक जाय. आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. जेजून ताका सांगलें, तुवें सांगलां तें खरें. स्वर्गीचें जिवीत तुका जिवंक जाय, तर तुवें ते समोर्ती प्रमाणे जिवंक जाय. पूण ताणें ताका असोच प्रश्न विचारूंक ना. ताका विचारूंक जाय आसलो, पेलो शेजारी म्हणजे कोण? ते जुदेव, देव ट्रायबल्स, आमचे गावडी धनगर आसात ते ट्रायब्स, आमी तांकां ट्रायबल्स म्हणटा. तशे जुदेव ट्रायब्सान रावताले. 12 ट्रायब्स आसली तांची. आनी तांकां ट्रायब म्हणजे तांचो शेजारी म्हणजे फामिलीचे मनीस, सोयरे दायरे जावन आसले शेजारी. जेजू ताका सांगता एक काणी, कित्याक जेजू आपल्या शिसांक कितें सांगतालो तें तांकां सोजमनासलें. सो काणया वरवीं तो तांकां सोजमायतालो. तशेंच ताणें ह्या धर्मशास्त्राक एक काणी सांगली. पेलो कोण तो ताका विचारूंक.